ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನುಪಮ ಭಟ್ आमगेल शेड्रेस हा कुकिंग चॅनल पुरा जनांक स्वागत. हांगा एक दुद्दे आनी टोमॅटो दवरला हांवें दुदया कुडको. ते टोमॅटो दुदया कुडको पळय अशें फोड करून शिनून घेता. आतां एक कसल्याक म्हणून दुद्दे आनी टोमॅटो घालून पुळीकोद्देल केला की तुमी भारी टेस्टी जाता. कुवाळा पुळीकोद्देला वरी न्ही चिक डिफरंट पण हांव सांगता हाजी रेसिपी तुमकां. फस्ट हांव उदक दवरता आनी हें दुद्या फोडो आनी टोमॅटो कुडके काडून फस्ट शिजत घालता. कुकरांत आनी शिजोवंक नाका, अशीच उदक दवरून शिजयल्या पुरो. त्या म्हळ्यार दूद तुमकां कोतास 5 मिनट भितर शिजून येता. कुकरां भितर घाल्ले वय म्हण जाल्यार विरून वता. आमकां कसले मेळना फोड आतां पळय थोड्याची हळदी पिठी घालता हांव. हळदी पीठ समेत शिजोवची सम खतखते वो हांगा म्हाका पिकल दुद्द मेळ्ळा देखून हांव हाजी साल काडला. तेचे तुमकां तरणे दुद्द म्हळ्यार ते ग्रीन कलरा दुद्द मेळ्ळे वय म्हण जाल्यार ताजी साल काडच्या गतीना तशी घाली येता पळय. दुदया फोडाक लायक खतखत आयलो आनी हांव आतां मीठ घालता आनी आमकां ताका मसालो भाजून घेवचें आसा. मसला कसो भाजूचें आसा म्हूण सांगता हांव तुमकां. अशें आमगेले टोमॅटो आनी दुद्या फोड पळय शिजून आयलो. कशी मीठ आयला लागला हांव ते तोग दवरता. आतां आमी हे मसला जावका जाल्यार वस्तू भाजूया. दाटूची बेज आशिल्ले एक कडाई काडल्या हांव हांगा. तातूंत भितर पळय तेल घालच्या गतीना ड्राय भाजूचें. फस्ट हांवें 1 चमचे चण्या दाळ घाली, मागीर 1 चमचे उडदा दाळ घाली, ताजोटूची 1 चमचे तांदूळ घाले आनी 1-2 पंतां अशें करून चाळून घेतले. उज्जूची सान असो व्हड उज्जू करूं नकाची. आनी हाका एक 1/4 चमचे मेथी घालची पळयाचे हांव. मेथी घालून ओपास जोटू 1.5 चमचे कोथंबीर घालता. आतां आमी चण्या दाळी, उडदा दाळी, तांदूळ, मेथी आनी कोथंबीर हें इतलें बग घालें. आतां हें घालतरी लायक करून भाजून घेवका. सान उज्जारी गोल्डन ब्रावन कलर येवका. खंयच्या हाका उडदा दाळी, चण्या दाळी, कोथंबीर पुरा घाल्लेलें आसा पळय. तांदूळ ताजेवटू भाजून येता लायक गोल्डन कलर येता भाजून घेवका. तुमगेल्याक मिरसांग भाजील नसल्यार आजवटू मिरसांगय भाजून घेवं येता. म्हगेल्या भाजील मिरसांग आसा त्या देखून हांव मिरसांग आजवटू घालना. आतां पळय हाका हांव 1 कप सोय घाली. ताजे ते आमी घाल्लेले दाळीचे आनी पुरा कलर लायक चेंज जाले, गोल्डन कलर आयल कुडले. 1 कप सोय घाली आनी ताजे वटूची 1 करबेवा पाती तशी घाली आनी आतां ओपास लायक करून भाजून घेता. त्या म्हळ्यार सोयेच कलर चेंज जावन ब्रावन कलर येवची नाका का. पुळीकोद्देला आमगेले कुवाळा पुळीकोद्देला आयल्यार तितले वच नाका, जस्ट कलर चेंज जाल्या पुरो. हाका पळय आतां हांव भाजील मिरसांग घालता. 4 बेडगी मिरसांग, 4-5 गांवची मिरसांग भाजील घालचे. हें मस्त तिखी रांदय न्ही, मस्त चेप्पी न्ही, मिडियम रांदय. आतां हें घालून लायक करून स्मूथ पेस्ट करून हाडटा. चिंचाम हांव सांगला न्हय फस्टाची चिंचाम घालूं ना हें रांदयेक. हें मिडियम रांदय. हाका आमी भरती टोमॅटो घाला ते देखून हाका चिंचाम घालूं ना. आतां तें मिक्सर आयदनांतून मसालो पुरो हाका घाल्लो आनी पळयाची आयदन सम धुवन घाल येता काय. त्या म्हळ्यार हाका उदक धरता. आमी दाळ घाल्या प्लस आमी तांदूळ आनी घाला देखून ही रांदय मागीर दाट जाता. ते देखून हाका सम उदक धुवन घालचें आनी लायक करून खतखत हाडोवचें. आतां पळय उदकाचेर ते धुवन घाला आनी हाका खतखत आयले कुडले 1 फण्ण घालचें आसा. ताचे पेशी पुडाव हाका सान 1 गोड्डा कुडको घाला पळयलो तुमी सानूची. आमकां घाल्लेला मात कोळका तें आनी पळयाची करबेव, सासम, हिंग फण्ण घालो. इतलें जाल्यार आमगेलें रुची जावन आशिल्लें दुद्दे आनी टोमॅटो घालून पुळीकोद्देलांक रेडी जाला. एक डिफरंट नमनेचे भारी रुची. तुमी पुरो जन कोण पळयाची आनी कशें जाला म्हूण सांगून म्हाका कमेंट सेक्शना भितर फीडबॅक दियाची. सगळ्यांक धन्यवाद.